14, 15, 21 आणि 28 ऑगस्टाक सप्तकोटेश्वर फुटबॉल सर्तीचे आयोजन केला। ही सर्त तिळामळ, बोरीमळ आणि कुंकळी मैदानाचेर जातली। 28 ऑगस्टाक निमणी मॅच जातली। ह्या विशीं प्रकाश वेळीप हांणी अधिक माहिती दिल्या। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। ह्या वर्साक 14 ऑगस्ट, 15 ऑगस्ट, 21 ऑगस्ट आणि 28 ऑगस्टाक फायनल असो ह्या लिगाच्यो डेट्स आसा। 14 तारखेर इनॉग्रेशन बोरीमोळ कॉम्प्लेक्स इंडोर जो कॉम्प्लेक्स हॉल आसा तातूंत आमच्या प्रमुख पाहुण्याच्या हस्तेक जातलें। ताजे नंतर त्या दिसाक लीग रावंडाच्यो मॅचीस जातल्यो, त्यो तिळामळ, दियाव, कुंकळी आनी वेरोडा ह्या ग्रावंडार जातल्यो। आनीक शेवटाक 28 तारखेर आयताराक ऑगस्टाच्या थर्ड प्लेस जे दोन सेमी लुजर्स आसा तेंचे मदें थर्ड प्लेस जी आसा ती कुंकळी ग्रावंडाचेर 3 वरांचेर आनी 4.5 वरांचेर ग्रँड फिनाले जे आसा तें कुंकळी ग्रावंडाचेर जातलें आनी ताजे नंतर प्रायज डिस्ट्रिब्युशन जातलें। एकूण जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलां तशें एकूण 40 टिमी पार्टिसिपेट जाल्ल्यो आसा। आनीक ह्या वर्साक सांगें, काणकोण, केपें आनी पार्ट ऑफ सालसेतीच्यो टिमी आमकां आतां पर्यंत एंट्री दिल्ली आसा। हें करपा फाटल्यान जें मेन इंटेंशन जें आसा तें सप्तकोटेश्वर स्पोर्ट्स क्लबाच्या सगळे पदाधिकारी आसा तेमी हो लीड घेतलो आसा। इतलेंच इंटेंशन की गांवांतल्या भुरग्यांच्या आंगान खेळाचे गूण आसात, बरें टॅलंट आसा, तांकां एक माची मेळची आनी हातूंतलो 1-2 भुरगीं सुद्दां ह्या 40 टिमींतले म्हणल्यार जो 8 पोल केले आसा 96 मॅचीस टोटल खेळयल्यो वतल्यो। ह्या सगळे जे हांवें ग्रावंड म्हणल्यार ते आगोंदा, आंबेली, चिंचोणे, असोण्या, वेरोडा, कुंकळी आनी तिळामळ आनी दियाव।